मगाच्या भावनान बहिणींनो, उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वळ 21 आमी अशें आयकता. तेदवा सुरेशभरा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत गेलो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सुरेशभरा देवान मनशांतावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेदवा देवान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नरातावन तिका काडल्या. वय मगाच्या भावान बहिणींनो, हें देवाचें उतर आमकां उडास हाडटा. देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचलो. परस आमी मार्चाच्या 8 तारखेर स्त्रियांचो दीस आचरण केलो आनी ह्या दिसा प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारांत स्त्रियांक आमी मान केलो, गौरव दिलो आनी कार्यक्रम आसा केले. पळय मगाच्या भावन बहिणींनो, देवाचें उतरय आमकां तें सांगता. देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचला आनी त्या पासत हर एका मनशाक सांगपरो दादलो या स्त्री फावतो मान गौरव आमी दिवंक आपणें दिता. आसलें एकलें चेडूं भुरगें धावेंत तें आपलें शिकाप जोडटलें. बारी हुशार संगीतांत या हेर चटवटिकेनी शिक्षांतय मस्त हुशार. तें धावेंत तें आसता आसतना ताका एका चेड्या भुरग्याची वळख जाली. तो डिग्रींत आशिल्लो. तांचे थंय मोग उपसालो आनी त्या वेळार हो चेडको भुरगो प्रत्येक जावन डिग्री करून परगांवांक येता कामाक आनी थंय तावन प्रत्येक जावन ह्या भुरग्याक कुमक करता तो शिकोवंक. कित्याक त्या चलयेच्या कुटुंबांत मस्त दुबळीकाय आशिल्ली. धावी जावन ताका मुखार कशें येचें म्हूण कळनासलें आनी ह्या वेळार होच ताचो इश्ट ताका पियूश शिकयता, उपरांत डिग्री शिकोवंक कुमक करता. अशें बोवापूर बायन हें भुरगें त्या डिग्री जोडटा आनी उपरांत तो ताका परगांवांक आपोवन व्हरता विजीट विजा करून. थंयसर ताका एक बरें काम मेळटा आनी ताच्या मेहनतीन आनी ताच्या थंय आशिल्ल्या देण्या वरवीं बोवापूर बायचें काम मेळटा. तशें 1 वरास सरलें, 2 वरास सरलीं. ताच्या उपरांत हें चेडूं भुरगें म्हणटा, हांव तुका मान दितां, गौरव दितां, तुवें म्हाका कुमक केल्ल्याक, पूण आमी आमच्या काजारी जिणेंत मुखार वचूंक जावचें ना म्हूण तें सांगता. त्या वेळार त्या चेड्याक मस्त आघात जाता. कित्याक मस्त सपनां ताणें पळयल्लीं, मस्त पातयेनी बरवसो ताका आशिल्लो. ती एक बरें कुटुंबीक जिणी बांदून हाडूंक साद जातलें म्हूण. काजार तांकां जावन नासलें, फ्रेंडशीप मात्र आसली आनी ते फ्रेंडशीप तुटयतात. त्या वेळार म्हजे लागीं आयिल्ल्या वेळार हांवें तांकां समजोवंक पळयलें, मस्त प्रयत्न केले तांकां समजोवंक. चलयेच्या घरा सयत हांव भेटेक गेल्लो, तांकां हांवें समजोवंक पळयलें, पूण कसलोच फायदो जावंक ना. हें घडीत घडोवन आतां आज सुमार 15-16 वर्सां जालीं जावंक पुरो. हीं दोगांय तरणाटीं तांचें कुटुंबीक जिवीत जिवन आसात. तांकां पसंद जावच्या चलो एका चलये लागीं, ताची चली एका चल्या लागीं लग्न ती जाल्यांत, भुरगीं तांकां जाल्यांत संतोशान आसात. फाटल्या 16 वर्सांक हांव लिस्ट घालता आसतना त्या दळा म्हाका बगलें जावन आसा. ह्या चलयेन चूक केली. कित्याक
त्या चल्यान मस्त कुमोग तिका केल्ली पूण तिणें गंडें करून येतल्या बरी म्हाका दिसलें. पूण आज पळयतना म्हाका दिसता ना, ती चली मस्त तालंतान बरयल्ली. देवान तिका मस्त भोव अपुरबायेचीं तालंतां तशेंच मस्त कृपे देण्यानी बरयलें. आज ती चली फामाद जावन आसा जावं पुरो MC करूंक या नाटक करूंक या बरें काम करूंक कुटुंब चलोवन व्हरूंक मस्त भोव अपुरबायेन तिचें काम करना आसा. ज्या वेळार म्हाका मस्त बेजाराय भोगली. आज म्हाका व्हरतो संतोश भोगता, कित्याक म्हळ्यार तिका सामसारको नवरो तिणें हिंसून काडला आनी भोव अपुरबायेची कुटुंबीक जिणेंत जिवन आसात. त्या पासत मोगाच्या भावन भयणो, स्त्रियांचो दीस आमी आचरण केलो. एक दीस मात स्त्रियांक गौरव दिल्यार पावना. आनी त्या पासत पयल्यान पयलें आमी वळखूंक जाय एका स्त्रियेक या चेडवा भुरग्याक फावो तो गौरव दिवंक जाय. दुसऱ्यान तांकां उत्तेजन दिवंक जाय. तिसऱ्यान तांची तालंतां गळसोवंक जावं पुरो. थोडीं जाणां गायन करूंक, थोडीं जाणां उलोवंक MC करूंक, थोडीं जाणां स्पोर्ट्सान, थोडे जाणां मुखेलपणान, थोडे जाणां जावं पुरो बिजनेस वेव्हार करूंक हुशार आसूंक पुरो. तसल्यांक आमी फावो तो मान गौरव आनी तसल्यांक उत्तेजन दिवचें भोव गरजेचें जावन आसा. त्या पासत देवाच्या उतरा प्रमाणे देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक रचलें. देवाचें उतर आमकां उडास हाडटा सामसारकीं जावन तांकां रचलें. ती इक्वल जावन आसात. त्या पासत तसलोच मनोभाव आमच्याय समाजेंत येवंक जाय. आनी त्या पासत आमी कितें करूंक जाय जावं पुरो आमच्या घरांनी चेडूं भुरगें जल्मालें जाल्यार आमी संतोश पावोंक जाय, उल्हास करूंक जाय. बेजाराय करची न्ही, हो आमकां चरको भुरगो जाय आसलो कोण ना. केदोळा एक चेडूं भुरगें जल्मता त्या वेळार आमी वर्त्या संतोशान बरोवंक जाय आनी संतोश आमी हेरां लागीं वांटूंक जाय. चेडवां भुरग्यांक फावो तो प्रोत्साह जावं पुरो तांकां उत्तम शिक्षण जोडोवंक आमी दिवंक जाय. थोड्या फावटी थोड्या घरांनी चिंचे आसा चेडूं भुरगें डिग्री जाल्यार पुरो, मुखार शिकची गरज ना. तसलें मनोभाव आमचे थंय आसूंक नजो. चेडो जावं दी, चेडूं जावं दी, जर तर तांकां देणें आसा फावो थंय मार्गदर्शन उत्तेजन आमी तांकां दिवंक जाय. तिसरें जावन आसा फावो तो अवकाश तांकां आमी करून दिवंक जाय. केदोळा फावो तो अवकाश आमी करून दिता त्या वेळार न्हीज जावन तांची देणी देवान दिल्ली उर्जीत जातात, तांकां संतोश जाता आनी समाजेंत न्हीज जावन तीं बरीं कामां करूंक पावतलीं. सांगाताच तांकांय बऱ्या कार्यक्रमांक करूंक या बरें करूंक आमी प्रोत्साह दिवंक जाय. आनी निमाणें जावन आसा बरें व्यक्तित्व बांदून हाडूंक आमी तांकां प्रोत्साह दिवंक जाय. थोडे फावटी आमच्या आत्मज्योती कावन्सिलिंगाक आयिल्लीं चेडवां भुरगीं रडटात आनी सांगतात मम्मी डॅडी आमकां कितेंच करूंक सोडिनात. एक थोडे फावटी इल्लेशें भायर वचूंक आमकां हेरां इश्टा सांगाता वचूंक सोडिनात. पूण आधुनीक काळार स्त्रिया भुरग्यांक मस्त अवकाश आसात. जावं पुरो स्पोर्ट्स, जावं पुरो काम करूंक, जावं पुरो समाजेंत विविध अवकाश आसात. तसल्या अवकाशांक आमी उत्तेजन तांकां दिवंक जाय, तांकां बरें करूंक जाय. तर मोगाच्या भावन भयणो, स्त्रियांचो दीस आमी आचरण करता आसतना देवाचें उतर आमकां सांगता देवान दादलो आनी स्त्री जावन रचलें. देवाचें आशा जावन आसली आमी मोगान संतोशान जिवंक. तर सर कुटुंबांनी आमी आमचे प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन स्त्रियांक चेडवां भुरग्यांक उत्तेजन दिया. तांचे थंय आसली ती देणी आमी भायर हाडूंक प्रयत्न करया. खंय जावन देव आमकां आमच्या कुटुंबांनी कृपे देण्यानी भरतलो, आशिर्वादांनी भरतलो. आमचें जिवीत नंदन जातलें. आमेन.